उत्तर गोयचो खासदार श्रीपाद नाईक आनी आरजेचो मुखेली मनोज परबा मदीं आरोप प्रत्यारोप करप सुरू आसा। लोकसभेची वेंचणूक जावन गायब जाल्ल्या मनोज परबाक खंय वर्सान जाग आयल्या अशें विधान खासदार श्रीपाद नायकान केलें। मजगतीं ताका मनोज परबान प्रत्युत्तर दिलां। मनोज म्हणटा श्रीपाद नायक खंय 9 म्हयन्यांनी दिश्टी पडला। गोयचे दोनूय खासदार गोयचे म्हत्वाचे विशय संसदेत मांडपाक अपेशी थारल्यात म्हूण आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान ट्वीट केल्लें। ह्या ट्विटा विशयी जेन्ना पत्रकारांनी उत्तर गोयचो खासदार श्रीपाद नायकाक प्रश्न विचारलो जाल्यार तांणी सांगलें की लोकसभेची वेंचणूक जावन गायब जाल्ल्या मनोज परबाक खंय वर्सान जाग आयल्या। गोयचे खंयचे विशय प्रलंबीत आसा ते तांणी आपल्याक दाखोवन दिवचे अशें खासदार श्रीपाद नायकान सांगलें। मजगतीं तांच्या ह्या विधानाक मनोज परबान परतून प्रत्युत्तर दिलां। श्रीपाद नायक खंय लोकसभेची वेंचणूक जावन 9 म्हयन्यांनी दिश्टी पडला। फाटलीं 25 वर्सां खंयचेच गोयचे विशय तांकां कळूंक नात, ते आतांय कळपाचे नात म्हूण मनोज उलयलो। आतां ताका जाग येयला, म्हाका दिसता वर्सभरान जाग येयला। खंय विजनवास आशिल्लो खबर ना, ताका खबर ना। म्हाका वायट दिसता एक पार्टीचो नेतो जो इलेक्शनाक उबो रावल्लो ताका पार्लमेंटान मंत्र्याची भुमिका आसा, मंत्री आपले विशय मांडूंक शकना, उलोवंक शकना आनी म्हणून आमी त्या दुसऱ्याच्या हातूंच्यान किंवा मिनिस्ट्री आसल्यान ते विशय आमी पार्लमेंटान ना मांडटा, विशय सोडटात। खंयचे विशय पेंडींग आसात गोंयचे हे ताणें सांगचें। मागीर ताका इतली जर बेसीक खबर ना की मंत्र्याक पार्लमेंटान क्वेश्चन मांडूंक मेळना, विचारूंक शकना। आयज हांवें एक ट्वीट केल्लो, जे ट्विटान बरयल्लें की गोंयचे दोनूय MP जे आसा ते गोंयचे विशय पार्लिमेंटान मांडपाक अपयशी ठरलेले आसा। तशेंच गोंयचे विशय नॅशनल लेवलाचेर व्हरोन इवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मांडपाक टोटल फेल जाल्ले आहा। हे जेन्ना हो ट्वीट जेन्ना केलो आनी मागीर जेन्ना पत्रकारान आज श्रीपाद नायकाक प्रश्न केलो त्या ट्विटा बद्दल, तेन्ना तेणी आन्सर दिले की पयले म्हटल्यार तो म्हणूंक लागलो की हांव खूब वर्सांनी येयला म्हणून ब्रेक घेवन, आनी दुसरें म्हणूंक लागलो की म्हाका खबर आसपाक जाय की मंत्र्यांक प्रश्न मांडपाक मेळना म्हणून, आनी तिसरो तेणी हें काडलें की गोंयचो खंयचो विशय पेंडींग आसा काय म्हणून। पयले सुवातेर श्रीपाद नायक 8-9 म्हयन्यांनी MP जावन पयलेच फावट दिसलो, ही एक व्हडली गजाल। कित्याक ना जाल्यार तो 5 वर्सांनीच दिसता। आमी तरी 7 म्हयन्याचो ब्रेक घेतलेलो आनी परत येयला। तो MP जावन निवडून 5-5 वर्सां नासतात, तो आयज 9 म्हयन्यान तो आयज दिसलेलो आसा। ही एक बरी गजाल आसा। प्रत्येक सॅक्टरान गोंय हे सकयल वचत आसा आनी प्रत्येक सॅक्टरान गोंयान इश्यू आसात आनी श्रीपाद नायक विचारता खंयचो इश्यू गोंयान पेंडींग आसा काय म्हणून। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो कितलो इनसेन्सिटीव मिनिस्टर आसा, तो इनसेन्सिटीव MP आसा तो, म्हणजे असल्या लोकांक आयज आमी आमचो आवाज म्हणून पार्लिमेंटान धाडटा। हो वोटरांचोय तितलोच, वोटरांची तितलीच चूक आसा। हेंकां जेंकां गोंयचे विशयच खबर ना तेंकां आमी आयज थंय पार्लिमेंटान धाडटा आनी एक्सपेक्ट करता की हे आमचें लायफ बदलतलें, नाजाल्यार हे आमकां लागून पॉलिसी करतले, नाजाल्यार हे आमकां लागून एक विजन डेव्हलप करतले म्हणून। श्रीपाद नायकान आयज 9 म्हयन्यान तो दिसलो। श्रीपाद नायका कडेन मागता की 5 वर्सां रावो नाका, असोच दिसात राव, एटलिस्ट प्रेस कॉन्फरन्स तरी घेत राव। गोंयचे कितें विशय आसा कितें ना हे तुका कळपाचें ना, कित्याक गेलीं 25 वर्सां तुका तें कळोंक ना आनी आतां ह्या एजीचेर तुका तें कळटलें अशें हांवूय धरिना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।